पावता तेन्ना आमी ये जेजू सोगिये ताच्या नांवान प्रार्थिता तेन्ना आमी ये पोसोगी आमी सोगिये. Good morning, everybody. Good morning, Father. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांत थावन दूख धरतल्यांक बोगसोनी दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमिया काकूळकर. सोम्या काकूळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूळकर. क्रिस्ता काकूळकर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोमिया काकूळकर. सोम्या काकूळकर. स्वर पदवीदार देव आमची काकूळकर आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. Amen. सर्वेस्पुरा देवा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली वर्ती देणी तुवें तयार केली. सर वस्तूंनी आनी सर वस्तू वोन अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओत्रेकांनी भर. आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादले. मनशाच्या पुता, तिराच्या कौराक सांग, सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तुजे कालीज गोरवान बरोन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरीर हांव बसलां. जोरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेला वोन ओदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती ग्रेस्तकाय एकठायल्या. तुज्या थेव्यांनी तुवें भांगाराची आनी रुप्याची रास केल्याय. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी ग्रेस्तकाय तुवें वाडयल्याय. आनी हे ग्रेस्तकायेक लागून तुजे कालीस ओदीकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उत्तम जाणवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे वैभव बोश्टायतले. ते तुका एके खोणींत सुनोत करूंक नासलेल्या भाशेन परक्यांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता तो सर्वेस्पोर देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब,
मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. सगळीं म्हणया, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव पूत करतां. मनशा मदलो तांचो उगडास हांव निगूत काडून उडयतां. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तोकली वयर काडटलो आसलो. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. ताचे दुस्मान फसवून न्हय, आमच्या बोलान जैत वेले. सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना. अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचे राष्ट्र मोटवे दिश्टीचे निर्बुद्धी जाणवाय नासलेले. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे पाटापाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खोडपान तांकां विकून दिली. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली. देखूनच अशें जालें. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचे निर्मण घडघडीत येता, कारण सर्वेस्पोर आपले पोजेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक बेता. जबाब, मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. केदे वर्ते उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचे. आमकां ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बोल. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सांत मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, ग्रेस्त मनशांक सर्गीच्या राज्यांत रिगोवंक कठीण, कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगता, एक उंट तरी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगसोना. इतले आयकून ताचे सीस थटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचे कुणे. जेजू तांचेर आपली दिश्ट घाल म्हणालो, मनशाक ते असाध्य, वय, पूण देवाक सर्व संगती साध्य. तितल्यार पेद्रू उलोवन म्हणालो, आमी पळय सकड सांडून तुजो पाटलाव केला, आमकां तरी कितें मेळटलें. ताका जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, नव्या जिवितांत मनशापूत आपल्या महिमेच्या सिंहासनाचेर बसून आसतना म्हजो पाटलाव केल्ले तुमी 12
सिंहासनाचेर बसून इस्रायेलाच्या 12 कुळयांची नीत करतल्यात. ह्या शिवाय जाणे म्हज्या नांवा पासत घरदार भाव भयणीक आवय बापूयक भुरग्या बाळांक आनी भूंय बाट सांडला ताका 100 वांट्यांनी फाटी मेळटले आनी तो सासणीक जिवीत जोडतलो. पूण साबार जण पयले आसात ते निमाणे जातले आनी निमाणे आसात ते पयले जातले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताताई मोगाच्या भावनेनो, कालच आम्ही एक ग्रेस्त तरणाट्याचे शुभवर्तमान ऐकला. आयचे शुभवर्तमान ताचे उत्तर भाग या इंग्लिशान सिकल आम्ही म्हणू शकता. आयच्या शुभवर्तमानाच्या 24व्या श्लोकांत परत्यान हांव सांगता, एक उंट तरी सुवेच्या बिड्यांतल्यान पाशार जायत, पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितले ससारेन रिक्सोना. ह्या श्लोकाचो उद्देश आमकां उत्तेजीत या प्रचोदित करप आसले. आनी श्लोक 25 आनी 26 इतले आयकून ताचे सीस थटक जाले आनी म्हणाले, तशें जाल्यार बचाव जावचे कुणे. जेजून तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य, पूण तुमकां हांव आयज बायबलांतले एका मनशाची उदाहरण दिवन एक ग्रेस्त मनीस जाल्यारय बचाव जावं शकता ते दाखोवन दितलो. लूक 19 श्लोक 8 आनी 9. जेजू आनी जाकेव, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता, आनी कुणाक काय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बचावी आयल्या. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां सांगता, ग्रेस्त जावचे या ग्रेस्त रावचे पातोक न्हय, पूण आमची ग्रेस्त काय जेन्ना आमी वांटून घेना तेन्ना आमी पातोक करता. ताका लागून लाजरस आनी एक ग्रेस्त मनशाची वापार मी पळयता. ग्रेस्त मनशाच्या सामकारी लाजरस बुकेन मरतालो, पूण त्या ग्रेस्त मनशान ताका कांय जेवंक दिलें ना, खावंक दिलें ना. गीत गाऊया. C15 पानात सॉंग 30 आणि 4. C15 पेज 34.
देवाउतो आम्ही घेतला ताका आम्ही जबाब दिला जबाब सांगी जिविताचो मोगान केले बेडोळेचो बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका जिवीत होता बापा तुझे उदोर मानता मोगान तुका जिवीत होता बापाक समोर पिल्ले जिवीत ताच्या उतराक मानून हाडलो तेच भेटोले जेजू वरवीं आत्म्याचे मोग आमचेर देंवता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पुरा आमची दानां मानून घे. तांचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडची घेतां आनी तुका परतून दितां. तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पुरा आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पुरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्व काळी आनी सर्वथाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. आमचो सर्वनार आनी तारक जावन तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आनक्वारी थावन जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कश्ट मरणाचेर जैत व्हरून ताणें तुजी कुशी पाळली आनी तुका एक पवित्र परजा जोडून घेतली. अशें ताणें मनशाचेर जैत व्हेलें, मरणाचेर जैत व्हेलें आनी पुनर्जीवनपण उगडापी केलें. देखून देवदूता आनी समेस्त संता भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संसार भोल्यात तुज्या वैभवान. होसाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराचे नांवीन येता तो सुभागी. होसाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दोवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणे काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सबरां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या, आमी हो उडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव. तितले फावटी तूं बरो दिसोर तुजें मरण परगोडटाव. देखून सर्वेस्पुरा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालते कायेन मागता. सर्वेस्पुरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितिमोगांत संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरून गेलेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्यांत समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशी भाग्यवंत ओंकार मरये, देवाची माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या संत भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्यांत एकवटांत देव सरपरेदारा बापा सर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सर्वनाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक बरवशान अत्रेतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाजय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर देवाचे शिणे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवाडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवनाका. आमेन. गीत गावुया D23 पानाचो अंक 60 D23 पेज 60.
प्रार्थूया. सर पदवीधरा, ह्या पवित्र संस्कारावरवीं जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत भागीदारा जावन तुजी दयाळाय खालतेपणी मागता. ह्या संवसारांत ताचे सारकी जावन सर्गार ताचो सांगात जोडूंक आमी पावू. तू जियेताय आनी राजूर चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आनी स्वर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसिस्क शावेराक मागणी सगळी म्हणया. सांत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणीची बरी खबर प्रगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाजतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागतांव. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुझे विनोदीन ही शांती पळय म्हणून मागता. आनी सगळ्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणतांव. आमेन. गीत गावया. ई 1 पानाचो अंक 70 आनी 100. E1 पेज 76. Soltanto nota